Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सकाळी 9:30 सुमार बसतड्या शेळींसून रोड गेला आणि तो सर्वीस रोडाक बस येताली आणि हात केलो आणि बशीन केलो बसयली ते चोरू मोल्डी गोवन देवपाचें सांगून ते खंय गेले ते हांव नको. दुसरी गोष्ट कितें आहा तेची मावस भयण थंय मोल्डी गोवन कामाक आहा आनी ते चोरू ताका भायर रावला आपल्या भयणीक. हांव म्हणटकीर हांवें एका फ्रेंडाक घेतलो आनी हांव पणजे गेलो. पणजे सगळो रावंड बीन मारून आनी ताका फ्रेंडाक हांवें सांगलें म्हाका ते पणजेनी कडेन देंवय म्हाजी मोटरसायकल आहा तूं चल रे म्हणून सांगलें. म्हापशा पुलिसाक लागून म्हाजे चेडू हे गेले हाती भायर म्हणून म्हाजें मर्डर केलें ह्या चेडवाचें. म्हाजें हांव थंय एकटो पडलो न्हू बापूय पण तेंच्यांनी नाका नाका तशें बेटा आबुजान स्टेटमेंट घेवन तेंच्यांनी बेगीन ती कागदां तयार केली आनी पोस्ट मॉर्टमाक गेले अशें म्हणटा फोटोन. आमकां न्याय जाय म्हाका ती कोणी हें केलां न्हू तें जाय. तो मनीस जाय म्हाका कशें मेलें कित्याक मेलें बॉडी दर्यान तर तेणी जीव दिल्लो न्हू ती सुकी बॉडी कशी कित्याक घात घेतलो आनी ह्या पुलिसांनी बॉडी मेळ्ळ्या तुमकां न्हू आमकां हाडूंक जाय आसली ती कितें हेची ती ज्यान पुलिसांनी अशें कित्याक केलें आमकां दाखोवंक नाका आसली ती व्हरो. आत्महत्या करतात ती नागड्यांनी करतात. जो जिवाक इटला तो कपडे काढून भांगार काढून रावचो ना तो सरळ ह्या येतलो प्लस त्याचे कॅस सुके आहात भायर रोडून मेला 8 वरां त्याचे कॅस कशें सुटचे ना त्याचे कॅस सुके आहात डोळे तांबडे आहात ताका शेळयेक धरून आपणून मारला. अफकोर्स त्यांनी जीव दिलो त्याच्या पोटान पाणी मेळांक ना पाणी ना. हे नालायक म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे लोक आणि ह्या भितून हे सरकारो बी भितून मिक्स आसा. हे राजकारणी भितून हात आसा म्हणून ही केस जाल्या. ताजे खातीर आमी ऑनरेबल सीएम डॉक्टर कोमराचो अध्यक्ष आसा त्या भितर फुल्ली कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आनी त्या जाल्यार फुडें ताजे भायर इवन क्रायम ब्रांचेक दिवपाचे आमी निर्णय घेतले सीएमाकसून आनी ते कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जावपाचें अशें कितें घडलें खंय घडलें पळय. एकंदर हें जें आसा तेजेर डिटेल परतून एकदां पुलिसेन तेजेर इन्क्वायरी करूं जाय आनी एक्चुअल जें कितें आसा तें फायंड आवट करूं जाय अशा तरेचें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. न्याय हो मेळोवंकूच जाय न्ही त्यामुळे पूर्णपणे जो कितें हें आसूं जाय तें फ्री एंड फेअर डेफिनेटली इन्क्वायरी जावं जाय. Sir, victim's father has alleged that police did not take action promptly because at the time he lost the complaint, police did not act swiftly, and he also alleged that she could be saved. What is your response in that? We had received a missing persons report at around 12:55 p.m. at Mapsa police station. Immediately we registered the missing persons report and PSI Vibha Walvaikar was put on the case to track the missing lady. She immediately tracked down the persons who she had got in touch with, the deceased lady had got in touch with. They were all verified. In fact, we found the last seen person also at the bus stand who was a bus conductor who knew her and who had seen her at the bus stand, and at that time he said that she was alone at the bus stand. Thereafter we also immediately flashed a wireless message across all police stations and at the border checkposts and all those places to ensure that we are able to track the lady. However, unfortunately, the very next morning, early in the morning at around 6 o'clock, we got a call of a dead body which had washed up at Kalangut beach. PS Kalangut staff acted swiftly, immediately covered the body, took the body to the GMC, where upon identification by the family members without any delay, a postmortem was carried out. There were no signs of injuries, there is no sexual assault, and there are no signs of murder or rape or those kind of things, and the autopsy has concluded that it is a death by drowning. That we have also sent viscera samples from the postmortem for a detailed forensic analysis so that we are able to ascertain if there is any case of any other foul play also in the matter.